सुरुवात एक गीत घेऊया R39 पेज 196 R39. तुझ्या हातान मोजो हात जेजू घालता तुका तेकून विश्वासान जेजू दवरतावा तुजी गोठाय म्हाका दी झुजाक वेताव दुस्मान मोचे बिरांकू म्हाका बिरातना तुजे बोरी उंच दोंगर काडून चोटाव हांव तुज्या उतराक पाळो दिवन दोर्यार चलताव हांव तुजो कुरीस उबारून जेजू येताव हांव तुजो फाटला सदां काल जेजू मोचे बाग तुजो आत्मा म्हाका दी तुजो घोवाय हांव तुज्या मोगान बापाशी जेजू म्हाका व्हर. नवो दीस नवी सकाळ नवी देगणी आमचे पासत हे सकाळी आमी नव्यान जेजूच्या पांयाशी जमा जाल्या भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत तो ओपाळे हाजेर आसा खरो जिवो देव भोव पवित्र संस्कारान आपले परजे पासत ताका पोरनीपाट आनी नमस्कार करूं हे सकाळी आमी हाजीर जाल्या आमच्या आख्खें जिवीत आमची चिंतना आवंडे आनी आमची सगळी मागणी ताच्याच पांयाशी दवरून सगळो विश्वास दवरून आमची मान बागावन ताका पोरनीपाट आनी नमस्कार आमी करुया. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो
तो तुका दिता. जेजू सोम्या, तू खरो जीव देव, प्रितुमेचो रोचणार तू, सोडवणार तू. आमकां सगल्यांक राखून दवरपी सांबाळणार तू. नवो दीस तुवें आमकां फावो केलाय देखून तुका आर्गां दिनवास महिमा तुका सोम्या. ह्या नव्या दिसाची किरणां आमचेर फांकल्यान, ह्या नव्या दिसाचो स्वास आमी घेतला. ह्या नव्या दिसाक आमचें जिवीत तुज्या हातान आमी घालता. हे सकाळी तुज्या हातान आमी घालता. तुवें रचलेली रचना जे आमच्या हातान तुवें घाल्याय, जाची जबाबदारी तुवें आमकां दिल्याय. काय बरो तो आवाज सुकण्याचो, काय बरी ती झाडां हालता दोलता, काय बरी मनशां उठून चलोंक लागल्यान. रस्त्याचेर येरादारी मोटरां भोवूंक लागल्यान. मनीस परतून आपल्या कामाक लागला. आनी आमी हे सकाळी तुज्या पांयाशी आयल्या. दुनियांक घे तुज्या हातान हो आयचो दीस. तुका भेटयता हांव आमची आयच्या दिसाची सगळीं चिंतनां, आमचे आवंडे तुज्याच हातान, आमची उतरां कोरन्यो तुकाच भेटयता हांव दुनिया. आयच्या दिसाच्यो आमच्यो मांडण्यो, आमचे सगळे प्लॅन्स, आमचो कोश्ट आनी आमचो वावर, आमची भिरांत, आमची खुशालकाय, आमचे दूख तुज्या हातान घालता हांव दुनिया. आमचे सगळे संबंद, आमचे रिलेशनशिप्स, आमच्यो येवजण्यो तुज्याच हातान घालता हांव दुनिया. आमचें अर्पण, आमची मिसाची भेट, आमची मागणी तुज्या हातान घालता हांव दुनिया. ह्या संवसाराच्यो घडण्यो, आयच्या दिसाक ज्यो घडण्यो घडटल्यो आमच्या जिवितान आनी आमच्या जिविता भायर, हें सगळें दुनिया तुज्या हातान घालता हांव. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरुया. उस्कार घेवया. जेजूची कृपा आमकां भरपूर दिल्ली आसा. हो दीस सुरू करता आसतना, ही सकाळची भेट आमी ताका करता आसतना सगळें बरेपण, जेजूची कृपा, जेजूची शांती आमचे भितर उस्कारांतल्यान घेवया. कसलोय राग, कसली नेगेटिविटी, कसली भिरांत आसा ती आमच्या उस्कारांतल्यान भायर उडोवया.
जेजूच्या पायांशी पावूया. तूच म्हजो रोजनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजान सोम्या, सदांच कुर्बीरा. सगळीं गावया. तूच म्हजो रोजनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजान सोम्या, सदांच कुर्बीरा. जिविताचो उंडो तूं स्वर्गार्थान देवलो, संवसाराक सासणीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलो. तुजे लागीं येता तो कधीच तानेचो ना, तुका सोत मानता तो कधीच बुकेचो ना. तू साराचो दोनी तूं स्वर्गार्थान देवलो, संवसाराक सासणीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलो. तुजे लागीं येता तो कधीच तानेचो ना, तुका सोत मानता तो कधीच बुकेचो ना. तूच म्हजो रोजनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजान सोम्या, सदांच कुर्बीरा. तूच म्हजो रोजनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजान सोम्या, सदांच कुर्बीरा. ओय जेजू, आमी सोत मानता ह्या वेळार तूं म्हजे बराबर आसा. यू आर प्रेझेंट रायट इन फ्रंट ऑफ मी. काळजांत हांव सोत मानता जेजू, तूं म्हजे भितर आसा. यू आर इनसायड मी. म्हज्या काळजांत तूं ह्या वेळार आसाय. भोव पवित्र संस्कारान आजीर जालाय. तुका सगळीं आर्गां, दिनवास, महिमा फावो. हें सगळें तुजेंच. आर्गां, दिनवास तुका, महिमा तुका. म्हज्या जिविता पासत, सगळ्या देण्या पासत तुका आर्गां सोम्या. सगळीं बरेपणां जीं तूं म्हाका फावो करताय ह्या पासत तुका आर्गां, दिनवास, महिमा. हांव तुजोच आनी तुजोच हांव जावंक सोदतां. ह्या पासत म्हजें मन, म्हजें काळीज तुका उबारतां. म्हजो ताळो तुका उबारतां सोम्या. तुका दिनवास, आर्गां, महिमा, तुजी स्तुती गायतां.
ह्या पासत लोजे नासतना भिये नासतना म्हजो ताळो तुका उबारता आनी हांव म्हणटा महिमा तुका सोमिया आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू महिमा तुका जेजू Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan tuka Jesu. Dinvas tuka Jesu. Moima tuka Jesu. Argan tuka Jesu. Dinvas tuka Jesu. Moima tuka Jesu. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Thank you, Jesus. Love you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. 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 Tuc mozorus nar sumia, tuc mozo adar, tuc moja karzan sumia, sodans kurbira. Tuc mozorus nar sumia, tuc mozo adar, tuc moja karza sumia, sodans kurbira. उक्ती जाऊया आमचे मन काळीज देवाक उबारुया आमचो ताळो उक्तो करुया आमचो आवाज ह्या वेळार भायर सरून दी आमची मागणी ह्या वेळार देवाक उबारून दी तुझे मागणी जेजूक उबार व्हडल्या थाळ्यान God loved Mother Mary so much. She in turn loves us. She intercedes for us. There is no one a greater intercessor than our loving Mother. We do not realize when we are sick and when we are healed. She helps us. She intercedes for us to our loving Jesus in our times of sickness and our times of tribulation. Thank you, loving Jesus. Thank you and praise you. Jesus, I praise and thank you for this beautiful day you have given us. You have blessed me with one more day, Lord Jesus, to see the wonders of this world. Jesus, in John 14 you said, do not be worried and upset. Come to me. I am the way, the truth and life. Jesus, we are here at your feet, Lord Jesus. With all our worries and tensions at your feet, Lord Jesus. Bless us, Lord Jesus, with this day. Give us this grace, Lord Jesus, to come at your feet and sit. You feel so pleasant, Lord Jesus. And these days, Lord Jesus, in Thessalonians we get
every day, Lord Jesus, the Word of God. How to live our lives, Lord Jesus. Give us this grace, Lord Jesus, to give away all the bad thoughts, bad desires, what we have in our hearts, Lord Jesus. Give us this grace, Lord Jesus, to praise and thank you, Lord. Because you bring us a free gift, Lord Jesus, each day of our life. Be with us, Lord Jesus. And I say thank you, Lord Jesus, for all the good things you have given us in our life. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus. I adore you, Jesus. I glorify you, Jesus. Thank you, Lord.
पवित्र मिसाचे भेटेन आतां आमी भाग घेवंक येता. सगली आमची मागणी, सगली आमची इंतेसांवां ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी हाडुया. आयज कोणा पासतूय आमी मागूंक सोदता जाल्यार भोव करून जीं कोण बरीं नात, जीं कोण दुखी आसात, जांच्या घोराब्यांनी कोण तरी भायर पडला, कोणाक तरी कसली तरी आडकोड ह्या संवसारान जाल्ली आसा, समाजान घोडे कश्टवतात, तांकां सगल्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आमी जेजूक उबारुया. तुजी सगलीं इंतेसांवां ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी हाड. मिसाची भेट केरीत भेट, आमची ओपणी, आमची भेटवणी आल्ताराचेर जेन्ना चडटा तेन्ना तें बदलून तो आमकां दिता. जे भाशेन सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान याज्ञिकाच्या पवित्र हातांतल्यान बदलतलो. सगलीं जीं देणी ओ इंतेसांवां जीं ह्या आल्ताराचेर आमी उबारता, तांची नवसरणी बदलणी जावन आमकां मेळटली. विस्वास दवर. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. जेजू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. पातकी रोचने तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा. कुरपाक लूट उपोट वांटाय, देवीक जिवितान भरताय. पातकी रोचने तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा. कुरपाक लूट उपोट वांटाय, देवीक जिवितान भरताय.
जेजू तूं मोग जीव अमृत जिविताचो तारोक आत्म्याचो कोर सर्वोणेचो तारो उबानेया बापा पुताक आत्म्याक गायन करून येयात देवा मोगा गाया तारो उबानेया बापा पुताक आत्म्याक गायन करून येयात देवा मोगा गाया देवा उतोरायको जिवीत बापाक भेटूंक सगळीं एकठांय जायात देवा मोगा गाया देवा उतोरायको जिवीत बापाक भेटूंक सगळीं एकठांय जायात देवा मोगा गायात. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून. ॲशली ऑस्कर डिसोजा देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. ताचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया. आयज आमी 8व्या नोवेनांत आसा. मारीन केलां तशें जेजूची मोगाची आज्ञा पाळून सगळ्यां थंय मोगाचे संबंद बांदून हाडुया. हो विशय आयच्या दिसाक आमी नियाळटा. आमचे सगळे संबंद देवाच्या हातांत घालून हे मिसाचे भेटेक सगळीं जीं कोण बरीं नात वा जीं कोण आमची मोगाचीं आसात तांचे पासत मागुया. जांचो आमकां राग येता, जांचे लागीं आमची दुस्मानकाय आसा तांचेय पासत आयच्या दिसा केरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो जेजूक सगल्यांचो हुस्को आनी ह्याच पासत न्हयच फकत आपल्या भोंवतणी आसात तांकां आनी आपल्या गांवांत आसात तांकां वो एकेच कडेन न्हय पूण सगळ्या स्वातांचेर देवाचें राज परगटूंक वचपाची ताची इत्सा. आनी जे भाशेन तो सगळे कडेन गेलो तशेंच आमी जाता ते भाशेन सगल्यांक पावूंक, सगळ्यां लागीं संबंद बरे सांबाळूंक आमकां आयज तो उलो मारता. पूण जायते फावटी आमी आमचेच भोंवतणी रावल्या, दुसऱ्यांचो हुस्को आमी उणो दवरला. असले आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्योन पावलोन कॉलस्कारांक बरयलोले चिटीची सुरवात. कॉलस शारांतले भोगतांक क्रिस्ता सोवे
विस्वाशी भाव भयणांक देवाचे खोशेन जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत पावलू आनी आमचो भाव तिमोत ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी बावाट दवरला आनी सगळे भोगतां तांय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गार तुमकां बोरवंसो दवरलेलो आसा ताचे तावन तो बावाड आनी मोग निपजोतात. स्वताचो निरोप म्हणगे शुभ वर्तमान तुमकां पुरगोट जालो तेन्ना हे बावार्ताची खबर तुमी आयकल्ली. हें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक पुरगोट जायत वेता. तुमचें सोवें घडलां तशें सगळे कडेन फलां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी ओळखलें आनी ताची नीत समजणी घेतली ते दिसा तावन तुमचें मोदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो एपफ्रास आमचो मोगाचो सहकारी आनी विस्वाशी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुनियारी. आत्म्याचें देण्यान तुमचें मोदें वसता ते मोगाची खबर ताणें आमकां दिल्या. देवाचें उतर हें जबाब. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. परतून म्हणुया. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत मातलोल्या जैतुन्याच्या झाडा सारको. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. जबाब. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. तुवें अशें केलां देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोनवालो म्हूण हांव परगडटलों. जबाब. कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. उद्गार. Zoe salves sporak, Zoe, Zoe salves sporak, Zoe, Zoe, Zoe salves sporak, Zoe, Zoe salves sporak, Zoe, Zoe. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Zoe salves sporak, Zoe, Zoe salves sporak, Zoe, Zoe, Zoe salves sporak, Zoe, Zoe salves sporak, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावांच्या घरा गेलो. सिमावांची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी तांणी तिचे पासत ताका विनंती केली. तिचेर ओडव घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोकडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सां बासाच्या बोडलीकारांक ताची सरशी हाडली आनी एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं.
जायत्या जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले तूं देवाचो पूत आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका पूण राव म्हूण तीं पोरांततालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेराय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. भाव भयणीनो, जेजू आमचो सोमी, तो आमचो सोडवणदार आनी आमी ताची पाटलावदारां आनी देखून आमकां क्रिस्तांव म्हणटात. तरी आसतना जेजूचेर आमी आमची मोनोपोली चलोवपाक जायना की जेजू फकत आमचो आनी कोणाचो न्हू हें आमच्यान म्हणपाक जायना. जेजू सगल्यांचो आनी सगल्यांचो म्हूण जेन्ना आमी पळयता तेन्ना घडी आमी दुसरे भाशेन पळयता. देव सगल्यांक एक सारकी पळयता. आमी पळयता आसतना थोडे आमचे दुस्मान म्हणलेले आसात, थोडे आमकां त्रास करतात तसले आसात, थोडे आमचेर आड आसात तसले म्हणलेले आसात, थोडी जाण आमकां बरीं दिसनात तसलीं आसात. वेगवेगळे तरेन आमी दुसऱ्यां लागीं वागता. आमचे संबंद दुसऱ्यां लागीं वेगवेगळे तरेचे. पूण आमचे संबंद दुसऱ्यां कडेन कसलेय आसूं वो आमचें पळोवप, आमची दिशा तांची सगळें कसलीय आसूं वो तांची वागणूक आमचे लागीं कसलीय आसूं, जेजू सगल्यांचो. तर जेजू सगल्यांचो जाल्यार जांचो जेजू म्हूण जे समजतात म्हणजे आमी क्रिस्तांव जे समजता तो आमचो म्हूण आमची ड्युटी, आमची जबाबदारी ताका दुसऱ्यांक दिवंक आमच्यान जायत्यो वस्तू करूंक जाता. पयले सुवातेर आमी म्हणटा जेजून केलां तशें आमी करूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून कितें केलां? जेजू सिमावाच्या घरान भितर सरून ताचे सासूक ताणें बरी केली, जी जोरान भाजताली. इतली बरी केली की रोकडीच ती उठून तांचो परामर्श करूंक लागली. आमच्यान जाता गाय घडे आमच्यान कोणाक हात लावन रोकडीच बरी करपाक जायना, पूण आमच्यान आमचो वेळ तांकां दिवपाक जाता. आमच्यान आमची सेवा तांकां दिवपाक जाता, परामर्श दिवपाक जाता. आमच्यान आमचे मागणे तांचे पासत दिवपाक जाता. आनी जेन्ना ते आमच्या काळजांतल्यान येता तेन्ना होच जेजू तांकां बरी करतलोच. फकत सिमावाची सासूकूच न्हय, आपलो शीस देखून ताचीच घरची आसा तिका न्हय, पूण रोकडोच गांवभर लोक बोल्लो. जायतीं जाणां ताचे शी येतालीं आनी तांकां सगल्यांक जेजून बरी केली. तांचे मदें फरक करूंक ना, थोड्यांक परती धाडूंक ना, सगळे तरेच्या लोकांक बरी केली. जें कितें वायट आसा तेंय काडलें. आमी म्हणलां देंवचार काडले जायत्या वेले. आयज आमचेर वायटाचे देंवचार परतून परतून बसतात. वायटाचे देंवचार आमचीं मनां काळजां एके भाशेन भ्रश्ट करतात. सगळे तरेचें वायट ह्या संवसारांत आसा तें आयज आमकां सतायता. जाल्यार आमी जेजू सवें जेन्ना येता, जे भाशेन हो लोक सगलो जेजूशी आयलो, आमी आयज जेजूशी वचपाक गरज. आयज दुसरीं जीं कोण त्रासान पडलेलीं आसात, जांकां कोश्ट त्रास जातात ह्या संवसारांत जियेता आसतना, तांकां आमी जेजूशी हाडपाक गरज. आनी जेजूशी हाडटा तेन्ना तो तांकां हात लायतलो. हो आमी विस्वास आयज दवरपाक गरज आसा. आंकवार मारिया जेजूशी दुसऱ्यांक हाडटा. भोव करून जेन्ना काना गांवांत ती गेल्ली त्या लग्नाक आमी पळयता तो सांगीत तितलेंय आयकात. म्हणटच आमचे संबंद हो आमचे
उस्के जे दुसऱ्या सवे आसात ते जरी तर साकार जातले जाल्यार दुसऱ्यांक जेजूशी हाडपाक गरज, जेजू दुसऱ्यांक दिवपाक गरज. आनी तेन्नाच हेंच आमी करूंक पावतले. देवाच्या राजाची खबर व देवाचें राजाचें शुभ वर्तमान हेरांकूय आमी परगटूंक पावतले. बागेवन पावलो अशें करता. कितल्योच चिटी बरयल्यात. आयज आमी सुरू केल्या ती कॉलस्करांक बरयल्ली चीट. आनी हे चिटीन सुरवात करता आसतना तो तांची मोगाची तोखणाय करता. कॉलस्करांचो मोग फकत आपणाक जाय तांचेच सवे न्हय, पूण हेर दुसऱ्याय सवें जालो. दुसऱ्यांच्याय हुस्क्यान ती भरलेली जाली आनी ह्या पासत तो तांची तोखणाय करता. तर आमी तोखणाय करपा सारकी मनशां जावंक, आमचे समुदाय तोखणाय करपा सारके जावंक आनी असल्यो चिटी घडये आमकां आयज कोण बरयना. पूण जरी तर आयज बागेवन पावलो आमकां चीट बरयतालो, चिखलेकारांक चीट बरयतालो, वा आमचे वाडे घेवन आमच्या वाड्यांची नांवां घेवन म्हणपाक जाता आमकां चीट बरयतालो, जाल्यार ही तोखणायेची उतरां आमकां फावो जावं सारकें आमचें जिवीत जावपाक जाय. तें करूंक आमकां आंकवार मारिया शिकयता. तर तिचे बराबर आमी हे आमचे संबंद दुसऱ्यां बराबर बरे करूंक आनी दुसऱ्यांक आमी सदांच आदाराची आनी जेजू दिता तसलीं जावंक, आमी दुसऱ्यांक जेजू पावयतात तसलीं आनी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडटा तसलीं जावंक. आनी हे भाशेन हें सगलें बरेंपण सगल्यांक फावो जावंक हे भेटेंत आमकां करपा मागुया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बाबा सोडोचे दिता तुका एकाने, तुकाच फक्त सोडोचे तुझ्या उदाहरणात तुम्ही मनशाच्या वावरान केला काम मोचे पायगे स्वीकार कोला तुझो आसता तुझ्या उदाहरणात सर्व भेटता सोन्यांक म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारां सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमतां जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बराचो सर्वेस्पर तूं सगळी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. सोव्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काशींतलें पियेता, तितलेच फावटी तूं वैभवानी आसूं आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिदेबाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान सगल्यांक पावोवंक आमकां आपोवन हाडल्यात. जाल्यार आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या करण्यां वरवीं आनी आमच्या जिविताचे चाली वरवीं आमी शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां कृपा मागुया. आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो शियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काजूतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T20 पेज नंबर 212 T20. कालके रातीतले फांत्या पोरे तूं